एएनसी पोलिसांनी पेडे हणजुणा धाड घालून 10 कोटींचे ड्रग्स धरला. पुलिसांनी एका इटालियन नागरिकाक एलएसडी ड्रग्सा सयत धरला. धाड शेनवारा राती घाल्ली. एएनसीच्या पुलिसांनी दनपारा पुलीस हेडक्वार्टर्सांत मिडियाक ही माहिती दिली. गोंयांत हालीं तेंपार पुलिसांनी घाल्ली ही सगळ्यांत मोठी ड्रग्सांची धाड. आरोपी फाटली 14 वर्सां गोंयांत टुरिस्ट आनी बिझनेस विजाचेर यो वच करतालो. And on interrogation and searching, they found some LSD paper in his custody. Later on, our team went to his house. House address is given there. We got LSD paper of highest quantity ever in the history of Goa. That is 30,750 square shaped pieces of LSD. In international market, the cost is around 10 crores, 9 to 10 crores. एएनसीचे टीमीन 10 कोटींचे एलएसडी ड्रग्स धरला. धाडीत एलएसडी पेपराच्यो 30,750 चौकोनी स्ट्रिप्स आनी 4.7 ग्राम एलएसडी लिक्विड जप्त केला. आरोपी म्हणटा ड्रग्सा कडेन खंय ताचो कसलोच संबंध ना. ड्रग्स खंय ताच्या धाकल्या भावाचे. तो पोरू सोंपलो. Nothing on my body, all in the house, and I was living with my brother. That's why my brother died last year, 10 of December. No, I don't test this thing. I don't use this thing, and I don't sell this thing. This was just there. I'm innocent. इतल्या मजगती मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान शेनवारा वास्को पोलीस स्टेशनात वचून वास्कोच्या दुहेरी खून प्रकरणाच्या तपासाचो नियाळ घेतलो. पार्सेकार म्हणटा पुलिसांचो तपास योग्य दिशेन चल्ला, मात पुलिसांक घाळपणा मातसो नडटा. I am sure the way investigation is moving, it would be cracked down in next 3 to 4 days. इतले हांव सांगूंक शकता. जाल्यार ही अत्यंत लाजीरवाणी गजाल जाल्या. आमकां खूब शिकपाचें आसा. हातून आमकां म्हणजे पुलिशेक खूब म्हणजे जे आरोप येतात तातूंत थोडे बहुत तथ्य आसा. आमची लेथार्जी आनी आळशीपणां ही घालोवंक जाय. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे आनी दिशांत परब. पेडणेकेरी वाठारांत उजो लागून फुलिल्लो काजूचो दोंगर गेलो. शेकड्यांनी काजूची गारफां लासून काबार जालीं. कोणे तरी सिगरेट उडयल्यान उजो लागलो म्हूण शेतकार सांगतात. उजो लागिल्ल्या दोंगराचेर वचपाक रस्तो नाशिल्ल्यान उजो पालोवंक मेळ्ळो ना. पेडणेकेरी वाठारांतल्या काजूच्या गारफांक उजो लागिल्ल्यान सावळो मडकाराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. काजूची लागवड केल्ली आहे. ती काजूची लागवड करून हांवें 3 वर्सां पाणी घरा वचून 5 किलोमीटर वर चढण हाडून पाणी शिंपलेलं आहा आणि ही लागवड केल्ली आहा. हे आता हेचो अजिबात अक्षरशः 100% मागीर जावन काबार जाल्ले आहात. त्या खातीर आतां म्हाका कांयच ह्याच ना, उत्पन्न कांयच मेळत ना, अशेंच ना, अशें हांव निराधार जाल्लो आहा. फाटली 4-5 वर्सां कश्ट काडून तयार केल्ली गारफां लासली म्हूण शेतकारांक बरेच दुख्ख जालां. आता म्हाका वाटता हे आणखी असे तयार करता म्हणसर आणखी 20 वर्सां लागतील. कारण हे आता म्हाका वाटना हे जगतील म्हणून, कारण हे संबंध जळलेले असत आणि आता पाणी घालून किंवा काय करून ते तसं कांयच शक्य नाही करपाक. आणि एकंदरीत जळपाचे हे मुख्य कारण म्हणजे हे जे डोंगरावर वरसून हे फॉरेनर वगैरे भोवतात काय ना, ते फॉरेनर म्हाका वाटतं त्यांच्यानी काल त्यांच्याच हातसून सिगरेट वगैरे त्यांच्यानी टाकली आणि ती आग अशी पसरत वयरपर्यंत येयली. आणि ह्या फॉरेनरांक सुद्धा खंय पायबंद करूंक जाय. कारण हे माळ रोवना नागडे उगडे फिरतात आणि त्यांच्यामुळे ह्या नुकसान झालं असं म्हाका वाटतं. केरियेच्यान प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. घेऊया एक विराम.